काल सुद्धा विश्वजीत राणे हांणी म्हणिल्लें आसा की गोंयांत लॉकडावन करचें, पूण म्हाका खबर ना तांचें कितें चल्लां सरकाराचें, तांचे अंतर्गत बाब कितें आसा, तांचें कितें एकामेकांक पटना काय कितें म्हाका खबर ना. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री मात्तूय आयकूंक तयार ना. मुख्यमंत्री जर लागला की लॉकडावन आपूण करचोच ना आनी हेवटेन मॉर्टेलिटी रेटूय कंट्रोलान येना, लोक हांगा मरत आसा. जेन्ना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे हांणी गोंयाक संवेदनशील राज्यान घाल्ले, म्हणजे जी यादी आशिल्ली संवेदनशील राज्याची महाराष्ट्र सरकारान केल्ली, कर्नाटका आशिल्ले, राजस्थान आशिल्ले, त्याच प्रमाणे गोंयाकूय घाल्ले. तेन्ना आरोग्य मंत्र्यान तांचेर टिका केल्ली आनी टिका करता आसतना तांणी म्हणिल्लें की माननीय उद्धव साहेबाक गोंयची गोंयकारांची एलर्जी आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. म्हणून आज ताका कळ्ळां आसतलें की तेन्ना जर टिका न करता कारणी मिमांसा केल्ली, कित्या खातीर हें जालें, कित्या खातीर गोंय संवेदनशील राज्याचे यादीन आयलें, हें जर तांणी पळयलें जाल्यार आज म्हाका दिसता भोवतेक जे जगावल्या तातूंतले कितलेशे वाचूंकूय शकताले. कारण मुंबयची मॉर्टेलिटी रेट जी आसा ती 0.4%. पयर इवन BMCचे म्हणजे महानगरपालिका, मुंबय महानगरपालिकाचे आयुक्त म्हणजे कमिशनर हांणी सांगिल्लें की वर्ल्डान सगळ्यांत लोवेस्ट मॉर्टेलिटी रेट ही मुंबय आसा आनी गोंयांत तीच रेट 2.3% आसा. म्हणून ते लक्षांत घेवन उपाय योजना जी करूंक जाय आशिल्ली ती गोंयांत जायना. हांवें त्या दीस सुद्दां प्रेस घेतिल्ली तेन्ना म्हणिल्लें की कडक रेस्ट्रिक्शनां निर्बंध घालचे भायल्यान लोक जे येता किंवा कितें जे चालू आसा गोंयांत, कारण लॉकडावन आमकां परवडचें ना अशें 2-3 दीस पयलीं हांवें म्हणिल्लें जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें. आनी हांवें सांगिल्लें की रेस्ट्रिक्शनां घालची, निर्बंध घालचे. जे भायल्यान येता तांकां, म्हणजे गोंया भायल्यान जे येता तांकां बाबा कितें तरी टेस्ट करची तांचे कडल्यान सर्टिफिकेट जशें महाराष्ट्रान लागू केल्ले तेन्ना कर्नाटकान लागू केल्ले. हांवें म्हणिल्लें की गोंय सरकारान सुद्दां जे भायर, कारण ती मोठी राज्य जी मोठी राज्य आसा थंय तांचे कितलेशेच प्रमाणान झून चड दिवची पडटा तांकां सगळ्यांक चड एक्सपिरियन्स आसता. म्हणून तांचे अनुकरण करचे. बेश्टी टिका केली म्हणून जायना. तांचे अनुकरण तुमी करचे. बऱ्यो गजाली ज्यो तांचे आसा त्यो तुमी घेवची. वायट गजाली आसा जाल्यार टिका केल्यार जाता, पूण फक्त एका दुसऱ्या पक्षाचे थंय सरकार आसा म्हणून टिका करप हें योग्य न्ही. जर दुसऱ्या पक्षाचो तो मुख्यमंत्री आसा, तो जर बरें काम करता, सगळ्या वर्ल्डान ताका एप्रिशिएट केल्लो आसा, जाल्यार तांणी जे केल्लें आसा ताचें अनुकरण गोंयांत करचें. ताच्या खातीर कितलेशेच लोकांचे प्राण वाचूंक शकताले, पूण हांणी तसलें कांयच करूंक ना, कडक निर्बंध घालूंक ना. आनी आमी जर पळयत जाल्यार काल मुख्यमंत्र्याचे आयकलें, आज आरोग्य मंत्री म्हणटा की लोक लेट येता म्हणून खंय तरी रेट वाडल्या म्हणटा मॉर्टेलिटी. लोक म्हणटा टायमार येना आनी म्हणून ट्रिटमेंट सारकी जायना. थोडे लास्ट मुमेंटाक गेले. त्या दीस 25 वर्साचो एकलो भुरगो दगावलो, तोय लास्ट क्षणाक आयलो, शेवटच्या क्षणाक आयलो अशें आरोग्य मंत्री म्हणटा. हांव तांकां सांगूंक सोदता की लोक, म्हणजे हांणी कारणां स्टडी केल्या काय हांव म्हणलो, लोक कित्याक लेट येता तेन्ना वचून पळया. ज्या कडेन कोविड टेस्टिंग जाता थंय अशी गर्दी आसता की ते आयकूनच कोण तरी वचपाक थंय भिता. कारण लोकांक दिसता थंय गेल्यार आपल्याक नाशिल्लो कोरोना जावंक आसा म्हणून. अशी आज परिस्थिती सगळे कडेन आसा. आज खंयच्या हॉस्पिटलांनी टेस्टिंगाक वता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वता, PHCन वता, थंय येता तो टेस्ट करता आनी सायडीक वचून बसता. म्हणजे तो म्हणसर तोय नकळो आसता आनी कोणूच नकळो आसता की तो मनीस पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह. म्हणजे एक जर मनीस पॉझिटिव्ह आसा तो जस्ट ताजे ते स्वॅब घेतात आनी ताका सायडीक व्हरून तो बसता खंय वचून. ताज्या उपरांत ताज्या सायडीन बरो मनीसूय बशिल्लो आसूंक शकता जो नेगेटिव्ह आसता. ते जो पॉझिटिव्ह पेशंट आसा, म्हणजे जो पॉझिटिव्ह मनीस आसा ताज्या सायडीन नेगेटिव्ह मनीस बसता आनी कोणाकूच खबर नासता की ते पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह त्या टायमार. त्याच बरोबर रिपोर्ट येवपाक 2-3 दीस लागता. आनी ह्या गजाली खातीर ते जे लोक आसता ते खंयी भोंवता, ते घरांत रावना, ते वतकच बाजारांत वता आनी वता. आनी हाची कारणां कितें जाल्यार आज हे सरकार जे लोकांक ब्लेम करता, हांव ह्या सरकाराक ब्लेम करता. कारण हाचे कारण म्हणजे एकूच की ह्या सरकारा प्रती लोकांची विश्वासार्हता जी आसा ती कमी जाल्ली आसा. ह्या सरकारान विश्वासार्हता गमयल्ली आसा.
लोकांना आज दिसता ही सगळी फटींगपणां चल्ल्या. हांव खूब जाणां कडेन उलोवप जालें म्हजें. हांवें थोड्यांक सांगलें अरे बाबा टेस्टिंग केला जाल्यार तुमी घरा रावा, भायर भोंवू नाका. ते म्हणटा हे फटींग रे, काय ना म्हणटा ते. थोड्यांक दिसता कोवीड ना, थोड्यांक ती मेसेजी खंयची व्हॉट्सएप पयली आयली की कोण पेशंटा फाटल्यान 1 लाख रुपया मेळटा. हे लोकांक खरें कित्याक दिसता? कारण सरकारान अशी पाळी हाडल्या झेडपी इलेक्शन, थंयच्यान सुरवात जाल्ली की झेडपी इलेक्शनाक जर आमी पळयत जाल्यार हे जाय तशे भोंवताले आनी स्वता कॅम्पेन करताले. ताज्या उपरांत एजिटेशनां जर दुसरें करत जाल्यार 144 सेक्शनां लायताले आनी आपले कितें उद्घाटनां आसत किंवा कितें आसत प्रोग्राम आसत भाजपाचो, पार्टेचो किंवा गव्हर्मेंटाचो, तेन्ना ते 144 काडटाले. म्हणून लोकांक कितें दिसता की हे 144 फक्त मिसयूज करताले.